चालू करा. चालू करा. चालू करा. वैद्य वाहिनी चालू करा. चालू करा. चालू करा. वैद्य वाहिनी चालू करा. चालू करा. We are going to meet only the president of the political parties. Already we have met MGP, BJP. Today, in the morning, Shiv Sena came here instead of we are going there. She told that she will come here. Goa, Daman and Diu Mining Concession Abolition Act 1987. Section 2 of the said act. किती आसा तेजे section 2 आसा ते retrospective from 1961 आसा. Though the act is introduced, implemented on 23rd May 1987, effect was given from 1961. So that is an injustice done on us. म्हणून आम्ही कितें म्हणतात ॲक्ट ज्या दिसा तुम्ही इंट्रोड्यूस केला त्या ॲक्ट इंट्रोड्यूस केला त्या दिसाच्यान म्हणजे इम्प्लिमेंट केल्या 23 मे 1987च्यान तुम्ही ते लीज म्हणून धरा. So what is the act, sir? Act says that in Goa there were no mining lease. There were only the concessions given under Portuguese law. The central government, there were many judgments thereafter from 1963, 64 onwards. There were many judgments to say that mining concessions are the absolute property right of the mine owners. One of the specific judgment of Mahadev Salgaonkar case, which is still pending in the Supreme Court on the higher bench. Because of that judgment, central government came with the new act called Goa, Daman and Diu Mining Concession Abolition Act 1987. While doing it, they have made it retrospective effect from 1961 instead of 1987. And because of that, we lost 50 years. Because in 2015, MRDA Act was amended and it said that lease period will be of 50 years. Don't make it. Lease period of 50 years. So from 50 years from 1987 will be 2037. So if this act is amended, the Goa mining will continue till 2037. That is a small demand of our work. And this act cannot be retrospective. This was held in that act, in that notification itself. Section 22 was introduced, where it was retrospective to collect the levy. Supreme Court and High Court said that you cannot make act effectively from retrospective effect, and that clause 22(2) was struck down. And it was obeyed that you cannot do it. So if that cannot be done, how this can be done? So that is our simple request. It is only a minor amendment. It is not an act changes, and it is not applicable to rest of the country. Because central fears that when I have met with the several ministers and secretaries, their confusion was this will affect the whole country. So I have told them it is not. It is only question of concessions were only in Goa. Nowhere else there were concessions. So if that act is amended, it only will affect Goa and not other parts of the country. Designation? I am the president of Goa Mining People's Fund. Now you have met in regard to many parties. What experience? They have said we will support the amendment. Even Rahul Gandhi said. Their local Babu Kaulekar or Digambar Kamath, Pratap Singh Rane, all people they said we will support. Even today morning, last time when Sanjay Raut came, he also said we will support it. So mostly all parties said we will support the amendment if it is brought in the parliament. So now it is BJP has to decide. Suddenly now from ordinance it has moved into bill. Do you think, sir, these are delay tactics? No, I will tell you. When in March, we were of the opinion because parliament session was there after the parliament session was over. After the last parliament session was over, summer parliament session, we said issue ordinance. But on 1st June 2018, we had a public meeting at Uzgaon. That time we have clarified. It is only by way of amendment it can be done, because if any ordinance is taken, there is a possibility of
going the people, NGOs to the Supreme Court and get stuck down. So once Act is amended, it is a safer. Delayed Act is reached there because intentions of the political parties, particularly the ruling party, initially were not for amendment. It is for auction. And our great Advocate General AG, ex-AG of Goa, has openly said he has given the opinion on auction. So there are possibilities, there were ulterior motives behind that. Some people want to give Goa mining to the big giants like Adani, Ambani. Private players. Private players. These are also private players. But known devil is better than unknown devil. No, but is government really interested with your... Government, we are forcing. Whether government interested, not interested. If you want to save the life of 3 lakh people, they have to do it. त्यांच्या अध्यक्षांक मेळपा खातीर आमी हांगा गेले 2-3 ह्या आठवड्यात आमी प्रयत्न करतात. त्याचो पाठ म्हणून आज आमी काँग्रेस भवनात काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आसा ताका मेळपाक गेल्ले. तो काही कारणान दिल्ली गेल्या कारणान ताणें बाब दिगंबर कामत, बाबू कवळेकर आनी त्यांचे जे कोण MLAs आसा तांकां सांगला की तुमी ते हें करात. म्हाका एक सांगात म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन हो प्रश्न उखलून धरपा जाय. कारण म्हाका दिसता आयज काँग्रेस पार्टी खंय तरी कमी पडटा ऑपोजिशन म्हणून. आयज मोदी सरकार म्हणटा की मेक इन इंडिया म्हणटा आनी आयज आयर्न ओर म्हाल आसा पळय ऑस्ट्रेलियाच्यान येता, रेंव मलेशियाच्यान येता. हेचेर तुमी आवाज करपा जाय. कित्याक ते मेक इन इंडिया हेच मेक इन इंडिया काय म्हणून आमच्यो मायनी हांगा बंद केल्या आनी म्हाल ते ऑस्ट्रेलियाच्यान हाडटा. हो गोंयचो हेचेर तुमी आवाज उठोवपा जाय. दुसरी गजाल MMRD जो एक करूंक सोदता गव्हर्मेंट, जो MMRD जो एमेंड करूंक सोदता तो खरेंच करूंक सोदता काय ना हेजेर तुमकांय खबर ना, आमकांय खबर ना. केन्ना हांव कितें म्हणटा, एज अ अपोजिशन लिडर म्हणून तुमी प्रायम मिनिस्टराक मेळून हेजे कडल्यान हें घेवंक जाय बाबा हो एमेंडमेंट तूं एमेंड करतलो काय ना. हे तुम्ही कांयच करूंक ना. काँग्रेस खंय तरी कमी पडटा एज अ अपोजिशन फाटले फावटी बाबू आज बीजेपी ऑपोजिट पार्टी आसली ना तुमकां अक्षरशः घाम काडलेली आसली. ही भूमिका तुम्ही योग्य घेऊन ना तुमचे कडेन. तेन्ना हांव तुका रिक्वेस्ट करता प्रायम मिनिस्टर मेळा सरकार गंभीर आहा काय ना ह्या विशयाचेर MMDR करपाक. सरकार गंभीर आहा जाल्यार पळया का तोंडाक पानां बसता हे काम तुमचें. बाबू फाटले फावटी आमकां तुमच्या पार्टी बद्दल अभिमान आसा. कारण फाटले फावटी आमी 100 फावटी मनमोहन सिंगाक मेळ्ळे. आयज आमच्या ह्या आमदारांकूय मेळना PM आनी आमच्या डेलिगेशनूय व्हरना. आतां तुमी तरी राज्यसभेन बोवाळ करून आमचे डेलिगेशन घेवन PMाक मेळपाची तयारी करा. आम्ही मिटिंगाक अटेंड केले, सभेक अटेंड केले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, त्याच्या पयलीं काय केलं. एक पयलीं सांगपाक सोदता हांव मेन मुद्द्याचेर हांव एक परत येतलो. जशें आमी जे नुस्तें गिरायक खातीर आमची भुमिका कितें आसता तें सांगतलोच. पूण हेजेर पयलीं सांगता आतां सुद्दां तुमचें डेलिगेशन आमच्या पार्टी अध्यक्षा मेळपा येना. पार्टीच्या CRP लिडराक न्ही किंवा लिडर ऑपोजिशनांनी पूण पार्टीचे अध्यक्ष नसले कारणांनी आमी मुद्दाम जावन येयल्ले आसात की तुमी जेन्ना येता तेन्ना आमी जावं हांव जावं माजी मुख्यमंत्री जावं बाकीचे आमदार आपूण आमी मुद्दाम मेळपा येयल्ले आसात. तुमकां दिसता आसत की आमी हाज्या परी कडेन वचून कितें करपा जाय. आमी कित्याक लागून त्या लेवलाक गेलो ना. कित्याक आमी विरोधी पक्ष हांगा गोंयांक आसा, सेंट्रलाक सरकार तेंचो आसा, गोंयांक सरकार तेंचो आसा. आनी आमी जर भुमिका घेता अशी एकाकी भुमिका घेतली जाल्यार आमकां क्रेडीट मेळटा म्हणून तुमचें काम खंय तरी फाटीं उरत हें आमकां जाल्लें नाका आसलें. आमी तांकांच फुडें दवरी. आमी तुमी करा, आमचो पाठिंबो तुमकां संपूर्ण आसा हें सांगपाचो प्रयत्न केला. टायम टू टायम आमी जर फुडाकार केलो हे विरोधा खातीर विरोध करतात विरोधी पक्ष नेते, ताका लागून हें मागता म्हूण तें दिवपूच ना. ही भुमिका सरकार कदाचित घेवंक शकता आसलो पूण आमी तशी घेतलो ना. तुमकां समर्थन दिवप, तुमच्या फाटींबर रावप, सरकाराचेर दबाव हाडप हें आमी काम केलां. आतां जे मेन मुद्दो जो आयचो आसा दुरुस्ती विधायक जे आसा एमेंडमेंट जे हाडपा जाय आनी हाजे खातीर पार्लमेंटा भितर आमचे पार्टीने सपोर्ट करपा जाय ह्या भुमिकाचे आमी ठाम आसात. आमी हेज्या पयलीं आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षांक पयलीं मेळिल्ले आसात. आतां परत आमी मेळटले, आमची संविधान वचून मेळटले आनी तेजे भायर आमची अनेक विनंती आसतली. हांव परत एक फावटी आमची CRPची मिटींग घेवन PCC मिटींग घेवन हांव गव्हर्नराक तशेंच माननीय मुख्यमंत्री आणि सभापतीक पत्र बरयतलो की एक दिसाचे अधिवेशन तरी घेवचे आणि एक दिसाचे अधिवेशन घेवन
ह्या मायनिंगाचेर विचार करपाक सगळ्यांनी बिनशर्त पाठिंबो दिवपा खातीर ह्या एमेंडमेंटाक पाठिंबो दिवपा खातीर हे अधिवेशन घेवन हांगसान आमचो ठराव पास जावन वचपा जाय. तो गेला न्ही परत हो नाही तो घेतलो पण आता परत टाइम जातलो जेन्ना आता तुम्ही एक बाजू घेऊन गेल्ली आता पेपराचे पळयता की ती तेमी नाकारल्या पण आता जे दुरुस्ती विधेयक जे आसा ती दुरुस्ती विधेयक हाडपा खातीर जेन्ना पार्लमेंटाक प्रश्न येता तेन्ना आणि शक्य जाताना सर्वपक्षीय एक मंडळ आणि सर्वपक्षीय फक्त पॉलिटिकल पार्टीच नाही सर्वपक्षीय बद्दल जे तुम्ही धरणग्रस्त म्हणजे मायनग्रस्त लोक जे असतात तुमची डेलिगेशन आणि आमची ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टराक हे मेळपा जाय. तो संपूर्ण पाठिंबो आसतलो आमी राष्ट्रीय अध्यक्षाक बी कांय वचून मेळटले बी आणि हेच्या पयलीं मेळ्ळा त्यांनी फूल आश्वासन केला की गोंयची मायनिंग चालू करपा खातीर जे खासदारांचो रोल आसपा जाय जे सरकाराक पाठिंबो दिवपा जाय आमचो आसतलो पयलीं सांगलें आसा आणि आतांय आमी वचून परत वचून आमची CLP PCC वचून आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेळोन जेन्ना पार्लिमेंटाक जो एमेंडमेंटाचेर चर्चा जातली तर फूल त्या पाठिंबो दिवचो हे आमचो आग्रह आसतलो आणि जातले ते करतले. खूब जालें ताळयोय घेतल्या आमी लोकांचे पोट सध्या दुखता लोकांक पोटाक दुखता लोकांची परिस्थिती आज सामकी बिकट जाल्ली आसा म्हणजे तुमचे थोडे जाण एग्रेसीव जाल्ले आसा ताजे वयल्यान कळटा की खंय तरी तें प्रकरण आतां मातशें वेगळे पद्दतीन जावपाक लागलें. पूण एक लक्षात दवरा आतां ताणें बावड्यान उलयता आसतना सांगलें की आपूण स्वता मायनिंग डिपेंडंट आनी आपल्याक तितलो त्रास जाता. अपोजिशन पार्टीचो एक रोल आसता निश्चितपणे एक रोल आसता अपोजिशन पार्टी. तुम्ही जेन्ना हो इश्यू सरकारा मुखार मांडलो सरकार गोंयांत आनी केंद्रांत एकाच पक्षाचें आसा. आमी तुमकां सामकें एका हातूंतल्यान आश्वासन दिल्लें की तुमकां जें जें कितें जाय थंय आमी कमी पडपाचें ना आमी तुमकां पूर्णपणे आमचो कितलोय मतभेद आसूं पक्षा कडेन पूण ह्या इश्यूचेर आमी जें जें तुमी सांगता तें आमी करपाक तयार आसा. विधानसभेत ठराव हाडलो आमी सगळ्यांनी एकामुखान ठरावाक सपोर्ट केलो. तुम्ही सांगलें डेलिगेशन व्हरा आमचे डेलिगेशना बरोबर आमचो निळकंठ हळर्णकार बाबू कोळेकार दिल्लीक गेले. इनफॅक्ट जांकां मंत्र्यांक मेळपाक गेले तेन्ना निळकंठ आशिल्लो बरोबर. निळकंठाक ते विचार कितें जालें ते ताणें म्हणपाक की तुमी दलाल जावन आयले काय म्हणून अशे प्रश्न तांकां विचारले एका मंत्र्यान. म्हणजे आमच्या आमदारान तो सुद्दां तुगेलो हो अपमान सहन केल्लो आसा फक्त तुमच्या खातीर. मागीर तुम्ही परत हांगा मिटींग घेतली त्या वेळाचेर तुम्ही सांगलें की जंतर मंतराचेर फाल्यां बसले जाल्यार तुमी येवपा जाय. आमी एका हातूंतल्यान सांगलें तुमकां तुमी ठरया तारीख दिया आमी सगळे आमदार आमचे पूर्ण पक्षाचो तेंको तुमकां जंतर मंतराचेर आमी येवन सपोर्ट करता. तुम्ही राहुल गांधीक मेळपाक गेले त्या वेळाचेर राहुल गांधीकी तुमी मेळ्ळे आमच्या अध्यक्षाक ताणें तुमकां सांगलें की आवर पार्टी इज वीथ मायनिंग डिपेंडंट. म्हाका दिसता इतले उतरां भितर सगळे आयले आनी 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 दुबाव दवरपाची गरज ना. आतां पयलीं म्हणटाले ऑर्डिनन्स काडटा तुमी ऑर्डिनन्स काडले जाल्यार सुद्दां आमच्या पक्षान क्लियर स्टँड घेतिलो की वी वील सपोर्ट राज्यसभेत जाय म्हणल्यार सपोर्ट करता. आतां ते ऑर्डिनन्स नाका म्हणटा आतां म्हणटा ते बील हाडटा बील हाडलें जाल्यार बिलाक पूण बील हाडटलो जाल्यार ताणी प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय. तो कितें आसा पार्लमेंट 11 तारखेक पार्लमेंट 10 तारखेक स्टार्ट जालें ते ताजे पयलीं सगळो प्रोसिजर जावन तें बील भितर वचपाक जाय जाल्यार तें पार्लमेंटाक जातलें. म्हणून ताजे खातीर जें कितें करपाक आतां ताणें प्रश्न काडलो की इम्पोर्ट करतात कोर इम्पोर्ट करतात ऑस्ट्रेलिया साकून येतात तो कित्याक येता सांगाता जायना जाल्यार आमचो फाल्यां पार्टीचो दिल्लीचो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन सुरजेवाले हो फाल्यां गोंयांत येवपाचो आसा. हांव तुमचे कडेनय मागता गिरीशय येतलो ताजे बरोबर तुमी थोडे जाण ताका वचून मेळात. तो प्रेस कॉन्फरन्स बी घेवपाची आसा ताका हो इश्यू तुमी एक्सप्लेन करून सांगा नक्की तो वेवस्थीतपणे ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीन तो मांडपाक शकतलो. हांव तुमकां मागता तुमचे कडेन मागता की गिरीशाकडे बोलोवन तुमी ताका मेळात आनी ताका ब्रीफ करात. आनी ताजे भायर आमचो कितें सहकार्य जाय जाल्यार तुमी सांगा. एक लक्षात दवरा आमी पक्ष म्हणून आनी आमदार म्हणून तुमकां तेंको दिवपाक खंयच कमी पडूं ना. आतां तुमची अपेक्षा आसा की आमी रस्त्यार येता तुमी सांगलें तुमी रस्त्यार येता आमी रस्त्यार येता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना हेंय सांगलो तुमकां. ताजे भायर कितें आसा जाल्यार तुमी सांगा